मार्कू. जेजू पुनर्जिवंत जाता. चॅप्टर 16. सोनवार सोल्ल्या उपरांत वचून जेजूचे कुडीक लावूंक मागदालाची मारिया, जाकोबाची आवय मारिया आनी सालोमे हांणी परमळीत मसालो विकतो घेवन हाडलो. आनी सातोळ्याच्या पयल्या दिसा भोव सकाळीं सुर्या उदेताना त्यो समाधीशी आयल्यो. त्यो एकामेकाक म्हणटाल्यो, समाधीच्या तोंडा येयली फातर कोण आमकां धुकलून दितलो? पूण नदर मार जाल्यार ती फातर बरीच व्हडली आसुनूय दुखोल्लोली तांणी देखली. समाधींत भितर वचून धवें आंगलें न्हेसलोलो एक तरणाटो उजव्यान बसलोलो तांणी देखलो आनी त्यो कांपल्यो. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात, खुस्सार मारलोल्या नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात? देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेलो तिसवात पळयात. पूण आतां वचून ताच्या शिसांक आनी पेद्रूक अशें सांगात, तो तुमचे आदीं गालिलियाक वेता आनी ताणें सांगलोले प्रमाणें तुमी ताका थंय देखतल्यात. भायर सरून त्यो बायलो समाधी जावन थावन पळून गेल्यो. तांचेर सुटलोलो भंय आनी कांपेरो आनी तांणी कोणाकूच कांय सांगलें ना, कित्याक त्यो भियेल्ल्यो. जेजू मागदालाचे मारयेक दिश्टी पडटा. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा सकाळीं पुनर्जिवंत जावन जेजू पयलो मागदालाचे मारयेक दिश्टी पडलो. तिचे वेळेर ताणें 7 देंवसार काडलोले. तिणें वचून ताचे बरोबर आसतालीं आनी आतां दूख करून रडटालीं तांकां कळीत केलें. पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण तांणी आयकूनय सोत मानलें ना. जेजू दोगां शिसांक दिश्टी पडटा. हाचे उपरांत तांचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरें एक रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो. तांणी येवन हेरांक सांगलें, पूण हांचेंय तांणी सोत मानलें ना. जेजू 11 धर्मदुतांक दिश्टी पडटा. शेगीं 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो. आपणाक पुनर्जिवंत जाल्लो देखलोलो तांचें तांणी सोत मानून घेतलें ना देखून बावार्दचे सुवातेर आपलेंच खरें करून रावले म्हणून ताणें तांकां बेश्टायले. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. भावार्द धरीत आनी पवित्र स्नान घेतीत तीं सोडवण जडटलीं. पूण भावार्द धरिना जायत तीं खास तिचें फर्मोण घेतलीं. भावार्द धरतल्या सवें ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवसार काडटलीं, नव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तीं पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात धरून तीं तांकां बरीं करतलीं. जेजू स्वर्गांत चडून वेता. आनी सोम्या जेजून ताचे कडेन उलोवन सोंपतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांचें उतर थिरायतालो. देवाचें उतर हें